नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। कंप्लेनी करूनय होणा पुलीस रावले सुसेगात, मनीसपणी दाखयले ना, मारबडे जातकीच पळया म्हूण फाफडून उडयली। सुजाता रेड्डीच्या भावान पुलिसांक केले एक्सपोज। पुर्तुगालाक जल्म नोंद केल्ल्यांक नागरिकत्वाचो त्रास ना, 2 पासपोर्ट घेतिल्ल्यांचो मात पेच। मुख्यमंत्री म्हणतात दोगा आमदारांचो पुर्तुगालाक फक्त जल्म नोंद। धावेचो रिझल्ट डेमायज, एडमिशनाक घिट्ट्यो। 11वेक सायन्सीक चल्ल्या 87% कट ऑफ। 2 दिसांत सीट फुल, रिझर्वेशनान आनीक मारामारी। नवी 10वी फेल भुरग्यांक बरी खबर, 2 वर्साचो ITI कोर्स केल्ल्यांक धावेचो स्टेटस। 12वेकय येवजण, फक्त 2 लँग्वेज पेपर दिवपाचे। दीनदयाळ इन्शुरन्स येवजणेक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचो स्पीड ब्रेकर। हॉस्पिटलां सोदतात सगळे दुयेंसांक स्कीम, ट्रीटमेंटूय तांचे रेटीन। सरकाराचे न्ही, सरकाराक प्रस्ताव मानवना। आणि पणजे नवे सुसज्ज फुटबॉल स्टेडियमाचो युरोपियन आराखडो तयार। 4,500 लोकांक बसपाची व्यवस्था। खबरो विस्तारान। होणा पुलिसांनी शिटूकसाण दाखयल्ली जाल्यार सुजाता आयज आसपाचे। ताचो बापायच्या हातान खून जावंक पावचो नाशिल्लो। कंप्लेन करूनय पुलिसांनी कांयच केले ना म्हूण सुजाताचो भाव उलयता। बापूय शंकर रेड्डी बायल भुरग्यांक बडयतालो, मात होणा आउटपोस्टार कंप्लेन केल्यार पुलीस म्हणटाले मारल्यार पळया। पुलिसांनी सादे मनीसपण दाखयल्ले जाल्यार सुजाता आनी ताचे भयणीचेर हो प्रसंग येवपाचो न्ही। पेंटर म्हूण काम करपी शंकर रेड्डीन बुधवारा आपले एके चलयेक कोयत्यान मारून सोंपयले। दुसरे मेडिकलात सिरियस आसा, मात हो प्रकार घडलो ताचे पयलीं शंकर घरच्यांक मार बडय करता म्हूण होणा पुलिशेक कळयल्ले, मात थंयच्या पुलिसांनी मनीसपण सुद्धा दाखयले ना। घरगुती गजालींनी मार बडय जाल्यारूच एक्शन घेवं येता म्हूण खंय पुलिसांनी रेड्डीचे फामिलीक फाफडून उडयली। सुजाताच्या भावान पुलिसांक एक्सपोज केल्यात। ते केस घेवंक ना होंडा आउटपोस्टान घेवंक ना। साखळीन हे केल्ले तेणे म्हटले होंडा आउटपोस्टान और थिंगाय घेवंक ना। मागीर आमी ओळगा पावले। होंडा आउटपोस्टान आमी कंप्लेंट करून गेले। होंडा आउटपोस्टान सांगले की तुमकां हात लायले उपरांत या तुमी, जाल्यार अशें कंप्लेंट घेवंक शकना आमी अशें म्हटलेलें। म्हणून आमी काय केस बी काय करूंक ना। तेचे दुसरे दिवशी परतून गेल्ले, तेणे म्हटलें की हात लायले उपरांत फोन करा आमी येता। आतां म्हाजी भयण मेली, आतां आमी काय करूं शकना म्हणून आतां कंप्लेंट केला। परत पुलिसांकडेन वचून पसून पुलिसांनी कितेंच करपाची तयारी दाखयली ना। बापायच्या त्रासाक लागून फामील होणा रावंक आयिल्ली, मात बापूय शंकर तांकां सोदीत थंय रावंक आयलो। कांय दीस बरो रावन परत त्रास करपाक लागलो। तो त्रास करता तितले फावट पुलिसांकडेन आदार मागूंक वताली, मात मनीसपण नाशिल्ल्या पुलिसांनी वगडायलें। शंकर रेड्डीच्या हातांतल्यान वाटावल्ली धाकली धूव महागौरी JMCत आसा, तें बापायची कर्मा सांगता। बुधवाराच्या दिसा घरान चड पिवन येयलेलो। मागीर तो पिवन येयलो, मागीर घरान वाड म्हणपाक लागलो। वाडले मागीर तेव्हा मागीर थंय टेबलार बसून परत पिवपाक लागलो। भयणीन वाडले ताका, व्हडले भयणीन। मागीर भयणीन विचारलें म्हाका आतां डिप्लोमाक 1000 रुपीज दी म्हणून फीज, 1000 रुपया एडमिशन फीज दी म्हणून डिप्लोमा। मागीर तो म्हणपाक 4 दिसां मागीर दिता म्हणून। मागीर परत तो म्हणपाक लागलो की ना तूं धंद्याक वच आनी थंयसून म्हाका पयशे हाडून दी, मागीर तुका डिप्लोमाक 1000 रुपीज दिता अशें म्हणपाक लागलो तो। मागीर तशें म्हणून मागीर तो उगी बसलो। मागीर भयण भितर गेली, मागीर तो ताट बीन धुवन जाल्लो। मागीर भयण भितर गेली न्हू, मागीर हांव गेम खेळटालें, मागीर दोगां गेम खेळटालीं न्हू। भयण भितर गेली काम करपाक किचनान। मागीर तो म्हणजे तेणें मिसबिहेव करतालो, भयणी कडेन मिसबिहेव करतालो। मागीर हांवें आयकलें ते आवाज, मागीर ताका धुकल्ले। हांवें मागीर भायर येयलें म्हणून मागीर भयणीक भायर घेवन येयलो। मागीर तो भायर येयलो, आरमारीसून सगळे आपले कपडे काडून उडयतालो। आपलेच कपडे काडून आमी चिंत्तालीं कित्याक आपलेच कपडे काडून। मागीर आमी सुद्दां भायर येयलीं। मागीर तो घरान किचनान वचून पयलीं म्हाका मारलें।
2 बोटां तुटली मागीर म्हाका कळोंकूच ना तेणें की हाडला म्हणून हे कोयतो हाडला म्हणून चितल्या बोडी हाडला म्हणून मागीर तो गेलो परत मागीर भयणीक मारपाक लागलो मागीर हांव एका कोणशार उबें रावलें हांव चिंतूंकूच ना की तेणें कोयतो हाडला म्हणून भयणीक सुद्दां मारपाक लागलो चितल्या बोडीत हाडला म्हणून परत तें सेकंड बार म्हाज्यार केलो मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हाजें रगत गळटालें तेतून आनी हातीसून मागीर कळ्ळें की तेणें हें हाडलें मागीर कोयतो हाडलो म्हणून मागीर हांव भायर एस्केप जावपाक गेल्लें भयण थंयच पडलेली बिहोशन सगळें आपोवपाक गेल्लें हांव मागीर तो परत म्हाज्या फाटीर धांवून येवन म्हाका मारलें हांव स्लीप जावन पडलें मागीर परत तरी पूण हांव उठून मागीर सगळ्यांक आपयलें मागीर म्हाका एम्ब्युलन्सान गेलें मागीर खबर ना भयण खंय भयणीक चाकळें धरलें पप्पा थंयसून धांवून गेलो मागीर शंकरान धुवेक मारली आनी तो होणा पुलिशेक शरण गेलो आपल्या घरांत परकी चलो पळोवन आपल्याक राग आयलो म्हूण ताणें पुलिशेक सांगला शंकराचो पूत आनी धूव सांगता बापूय फटींग पप्पान पुलिशेन अशें सांगलां की तुमच्या घरान एक चेडो आसलो म्हणून खबर आसा आतां पुलिसान सुद्दां सांगलेलें तें असलो नासलो ना म्हणजे बापून फटींग सांगला पुलिसान तेन्ना घरान कोणूच नासलें तुमी दोगूच कोणूच नासलें दोगांयच आसलेलीं होंडा आउटपोस्टान वचून म्हटलें की तेणें आपल्या घरान 2 चेडे आशिल्ले म्हणून आपूण मारला कितेंय फोटींग उलयता तो संवसाराची दशा पळोवन आवय सध्या डिप्रेशनांत आसा पुलिसांनी मातशें सुद्दां मनीसपण दाखयलें जाल्यार घडये आज हो संवसार वेगळो आसपाचो ह्या उपरांत पुलिसांक हेल्प अस टू हेल्प यू म्हणपाक आनीक तोंड उरलां प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी आनी देवेंद्र गांवकार पुर्तुगालाक जल्म नोंद केल्ल्यांक दोट्टी नागरिकत्वाचो प्रस्न ना थंयचो पासपोर्ट घेतिल्ल्यांनी भारत वा पुर्तुगाल कोणूय एक सांबाळपाचो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला उठसूट पुर्तुगालांतल्या युरोपाक धांवतल्यांनी आत्मपरीक्षण करून कितें तें थारावचें 2 आमदारांचेर दोट्टी नागरिकत्वाचो आरोप आसा तांचो थंय फक्त जल्म नोंद आसा तांणी भारताची सिटीजनशीप सोडिल्ली ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला जेंचो बर्थ रजिस्ट्रेशन केवळ आसा रजिस्ट्रेशन ताका हेचो व्हडलो प्रॉब्लेम ना जेणे पासपोर्ट घेतल्या सिटीजनशीप घेतल्या तांच्या बाबतींतच हो विशय उरता म्हणजे इट इज लायक सरेंडरींग इंडियन सिटीजनशीप त्यामुळे ह्या बाबतीचेर म्हाका दिसता जनतेन आतां विचार करूंक जाय जे जे सकाळ फुडें थंय आल्तिनो लायन लायतात वतात आनी आतां पावसानूय ताणें मातशें विचार करूंक जाय पोटा पाणया खातीर आमी खंय वचपाक हरकत ना पण सिटीजनशीप घेता आसतना आनी हांगासरली सिटीजनशीप सरेंडर करता आसतना म्हाका दिसता विचार करूंक जाय पॉयंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इश्यू फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर all of us. There are allegations against 2 MLAs in this regard, but I believe it is regarding birth registration. Both of them have not surrendered Indian passport as far as my knowledge goes. But there are allegations. Not only these 2, but in the past also, there were public representatives who had the same issue or who were in this dual citizenship, who were involved in this problem. It is time that we need to be alert and we need to have clarity over this issue. So how would your government take action on this when you talk about land alone? No action. What action I will take? भारत आनी पुर्तुगालचे दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक दोन्ही देशांमदले एक कितें तरी दवरचें पडटलें केंद्रीय गृह मंत्रालयान नेमिल्ले समितीच्यो शिफारसी मानून घेतल्यात अशा सगळ्या केशींचो केंद्र वा राज्य स्तराचेर डेझिग्नेटेड ऑथॉरिटी नेमून नियाळ घेतले ताका लागून दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक भारतांत रावतले जाल्यार पुर्तुगालची बील ऑफ आयडेंटिटी सोडची पडटली ह्या निर्णयाक लागून 2 लाख गोंयकार हुमकळ्यात प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार